नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 138व्या जयंती निमतान देशभरात जाल्यो कार्यावळी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी ओपली आर्गां. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या सरकाराचे प्रेरणास्तंभ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे हरियाणातल्या कार्यावळीत प्रतिपादन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवना खातीर राज्य सरकारान दिल्या सुवात. 10 कोटी रुपयांची तजवीज. पणजे जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. उजो पालोवपी आणि संकश्ट निवारण संचालनालयाचो मनयलो वर्सुकी दीस. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले हाजीर. आणि कवळेच्या श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ आणि ढवळीकर ट्रस्टाच्या वतीन कवळ्या दिंडी महोत्सवाचे आयोजन. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पंगडांनी घेतलो वांटो. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां तांच्या जयंती निमतान देशवासियांच्या वतीन आर्गां ओपली. बाबासाहेब हांचे आदर्श आपल्या जिवितांत आपणावन सामाजीक समानतेच्या भावनेक मूर्त रूप दिवपी राष्ट्रनिर्मितीचे काम करपाची प्रतिज्ञा करूया अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओपली. तांच्या प्रेरणेक लागून देश सामाजीक न्यायाचे सपन साकार करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी हे खातीर एका खासा चित्रफीत लेगीत जारी केली. अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे. बाबा साहब हमें क्या संदेश देते? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो. और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे. दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो. और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो. अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ. ये 3 मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं. बाबा साहब आंबेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्रनिष्ठा थी, समाज निष्ठा थी. और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है. हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है. देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया. महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और लंदन में आंबेडकर मेमोरियल हो, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान आयज देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केले. नवी दिल्लीत संसद भवन प्रांगणात आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे सयत मानेस्तांनी भारतीय घटनेच्या शिल्पकाराक नमळायेन आर्गां ओपली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान मुंबईत चैत्यभूमी हांगा एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जाले. हजारांनी अनुयायांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेवन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या यादीत तांकां आर्गां ओपली.
राज्यपाल CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे सहित मानेस्तांनी या कार्यावळीक हाजीर रावन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपलीं. नागपुरात दीक्षाभूमी हांगा लेगीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची जीण आणि संघर्ष केंद्रातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकाराच्या 11 वर्सांच्या काळाचो प्रेरणास्तंभ आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आंबेडकर जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं आयज हरियाणात वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाची उक्तावणां आनी बुन्यादी फातर बसोवपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. त्या वेळार ते उलयताले. केंद्र सरकार एके वाटेन कनेक्टिव्हिटीचेर भर दिता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गरिबांचे कल्याण आनी सामाजीक न्याय ह्या गजाली कडेन लक्ष दिता आनी हेच बाबासाहेबांचें सपन आशिल्लें. तांच्या सपनाची देख घेवन उदरगत आनी गतिमान उदरगत ह्या मंत्रान सरकार वाटचाल करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है. हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है. वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है. इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास और यही भाजपा सरकार का मंत्र है. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवित असताना काँग्रेस पक्षान तांकां सदांच अपमानीत केला. तांच्या मरणा उपरांत बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यो यादी आनी विचार सोंपोवपाचें काम काँग्रेस पक्ष करता असो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार केलो. जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की. कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा. डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे. कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है. डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया. आपल्या हरियाणा भेटेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिसार ते अयोध्या ह्या विमान सेवेक 5वो बावटो दाखोवन ही सेवा प्रवाशांक खातीर उक्ती केली. हिसार विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचो बुन्यादी फातर प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार बसयलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजे कदंबा बस स्थानका लागसार आशिल्ल्या आंबेडकर उद्यानात आयोजीत कार्यावळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. 2140 चौखण मीटर जमनीर वट्ट 10 कोटी रुपया खर्च करून परवरे आंबेडकर भवन उबारतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार केली. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्या भवनाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें तांणी सांगलें. संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मीटर जागा तुमकां परवरीनूच जाय आशिल्ली. ती परवरीतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आणि ताच्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स वो सुद्धा एलोकेट केला. म्हाका खात्री आहा की आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटली 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेतले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारतले ते जागेचे खंय पावला, आपल्याक बांदपाक जाय. पण आता खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फाउंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आणि तांच्या आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले. त्या भवनाचे उक्तावण करपाक सुद्धा आमी सगळे जाण मुजरत हजर रावतले.
त्या भवनात तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे समाजा खातीर असलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की हॉस्टेल फॅसिलिटी आसात, हॉल फॅसिलिटी आसात किंवा जाका स्किलिंग आनी रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा असले वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. भारताक एकसंघ दवरपाचे श्रेय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी तयार केल्ल्या संविधानाक वता अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळां. डॉक्टर आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान मुंबईत चैत्यभूमीचेर आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळीत ते उलयताले. समता आणि बंधुता भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली आहे. आपल्या संविधानाचा जो गाभा आहे हा आपल्याला भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारातनच तयार झालेला पाहायला मिळतो आणि म्हणूनच हा शाश्वत विचार जो जगाने स्वीकारलेला विचार हा विचार रुजवण्याचं काम हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं. आज खरं म्हणजे ज्यावेळी त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण सर्व लोक बाबासाहेबांची आठवण करतो, ज्यावेळी खऱ्या अर्थानं त्यांना नमन करतो, त्यावेळी एकच संकल्प आपण सगळ्यांनी घेतला पाहिजे की कुठल्याही परिस्थितीत जी संवैधानिक मूल्य आपल्याला सांगितलेली आहेत त्या मूल्यांपासून आपण तसूभरही दूर होणार नाही. भारताचं संविधान हे आपल्याकरता सर्वोच्च असेल आणि या संविधानानेच चालण्याचा प्रयत्न आपण करू. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. कृषी मंत्री रवी नायक हांणी फोंडा म्युनिसिपल गार्डनांतल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्धकृतीक फुलाहार घालून आंबेडकर जयंती निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं. लोकांनी भेदभाव पयस दवरून एकठांय रावन जीण घडोवची आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचें सपन पुराय करचें अशें मंत्री रवी नायक हांणी हे वेळार सांगलें. ह्या भारत देशात सगळ्या तरेचे लोकांक न्याय दिवपाचे प्रयत्न केले आणि न्याय दिता आसतना त्याच बरोबर तेणी ही जी घटना बरयली, बाबासाहेब आंबेडकरांची जी घटना बरयली त्या वेळार, ती घटनेनुसार आमी सगळे एकत्र आसा, एकत्र येयल्यात आणि खुबशे आमचे आनीकय फुडें आमी सगळे जे आसा विस्करलेले कोण ना, सगळे जे आसा पण आमचे भितर काही भेदभाव आसा, ते भेदभाव तो आसा तो पयस करतलो. म्हणजे लोकांनी करचे ते सगळे भेदभाव जे आसा ते तेजी स्वप्नां आसा ती बाबासाहेब आंबेडकरांची, ती आमी तेगे स्वप्नां पुराय करपाक आमच्या देशाच्या लोकांनी, आमची गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमचे तकले कितें जे आसा जे ब्रिटीश घालून गेल्ले ते आमी पयस करपाक जाय. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची जी आसा घटना आनी ती घटना बरयल्ली आसा ते घटनेनुसार आमी वचपाक जाय. आणि आयज आमी सगळे एकत्र येवन बाबासाहेब आंबेडकरांची आमी हे जयंती साजरी करतात. फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. तेन्ना त्यांनी आंबेडकरांचे विचार आपणावंक जाय अशें आवाहन तांणी हे वेळार केलें. ह्या घटनेन जो आमकां अधिकार दिलो ते ह्या घटनेचे शिल्पकार आमचे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे भरपूर हुशार अशे व्यक्तिमत्व आणि त्यांनी देशा लागून जे पळय कार्य केलां ते आमी केन्नाच विसरूंक शकना. आयकला ते प्रमाणे त्यांनी ज्यो तेंचे कडेन जवळ जवळ 34 अश्यो डिग्री आशिल्ल्यो, ते लंडन जावं म्हणजे बाकीच्या देशांनी जायते कडेन ते शिक्षणा खातीर पावले आणि एक लोकांनी
फुडें येवचें, लोकांनी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन आपूण स्वता एक आपल्याक आकार दिवचो ह्या उद्देशान सबंद देशभर ते फिरले आनी सगळे लोकां मदीं मिसोन सगळे जाती धर्म भेदभाव न बाळगता सगळ्यांनी एकत्र येवन देश फुडें व्हरपाक आनी तशेंच देश फुडें व्हरपाक सगळ्यांनी वावरचें. प्रियोळच्या भाजपा मंडळान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या फुटवाक फुलहार घालून आर्गां ओंपली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या संकल्पनेच्या आधारान पुराय भारतान लोकशायेचेर विश्वास दवरलो. त्याच लोकशायेच्या चाकार म्हळ्यार राज्यघटनेर भारत आयज उबो आसा. सगळ्यांनी एकठांय रावन मुखार सरचें अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी हे वेळार सांगलें. संपूर्ण भारतभर ज्या मनशान लोकशाहीचो श्वास, लोकशाहीचेर विश्वास आणि त्याच लोकशाहीच्या आत्मविश्वासान आजपर्यंत भारत देश ज्या चाकांचेर उबो आसा, अर्थात ते म्हळ्यार राज्य घटना, त्या राज्य घटनेचो शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जणेन लोकशाहीन भितर स्वातंत्र्य दिले, समता दिले, माणुसकी, बंधुता याचेर सखोल अभ्यास करून संपूर्ण देशवासियांक आपलो जगपाचो हक्क दिलो. आणि या महान मनशाची आज जयंती, त्या जयंतीच्या निमित्तान संपूर्ण देशवासियांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. पणजी दूरदर्शन केंद्रात लेगीत आयज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 138व्या जयंती दिसा निमतान कार्यावळ आयोजीत केल्ली. दूरदर्शन केंद्राचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया हांचे सयत हेर अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी डॉक्टर आंबेडकरांच्या प्रतिमेक फुलां घालून आर्गां ओंपलीं. फोंडा SC असोसिएशनाच्या वतीन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान खासा कार्यावळीचे आयोजन केले. सुरवातेक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून संघटनेच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण भौशीक कार्यकर्ते केतन भाटीकार, मिथिल ढवळीकार, फोंडेचे पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकार, मोहन हळणकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आंबेडकर जयंती निमतान कांय खेळांचे लेगीत आयोजन केलें. भौशीक कार्यकर्ते केतन भाटीकार आणि हेर मानेस्तांनी या वेळार मार्गदर्शन केलें. व्हेरी गुड ज्युरिस्ट, अ सोशल इकॉनॉमिस्ट, अ सोशल वर्कर, अ पॉलिमॅथ, आणि ज्यांनी रायट टू आमकां सगळ्यो गजाली दिल्यो. रायट टू इक्वेलिटी पासून अनटचेबिलिटीचेर बाबा कसो फायट करप, आणि रायट टू फ्रीडम, आणि आमकां रायट टू स्पीच, रायट टू एज्युकेशन, आणि रायट टू लिव्ह इन अ गुड लायफ विथ डिग्निटी. आणि तांच्या खातीर आज आमी समस्त सगळे भाव एकवट येवन हो प्रोग्राम घडयतात. आणि घडयता तेन्ना एक बरें एग्जाम्पल सेटअप करता की ते बरें एग्जाम्पल म्हणजे जात धर्म पळयनासतना जो मनीस जाका आपोवंक जाय, जो मनीस ज्याच्या खातीर कार्य घडोवन काडपाक जाय, हे तुमच्या कमिटीन दाखोवन दिल्लें आसा. म्हाका खूब बरें दिसता. ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले समाजसेवक मिथिल ढवळीकार हांणी खेळगड्यांक संबोधीत केलें. हे एक फक्त कॉन्स्टिट्यूशनाचे आर्किटेक्ट नाशिल्ले, जाल्यार एक समाज घडोवपाक, एक समाजान एकता हाडपाक तांणी जो वावर केला तो सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आसा. आणि आज इतली वर्सां जावन सुद्दां जो जनसमुदाय तांच्या जयंती निमतान एकठांय जाता, हेच एक दाखोवन दिता की तांचें काम किंवा तांणी दिल्लो आदर्श समाजान वावरपाक तांणी केल्लें सगळें, म्हणजे हिस्ट्री आमी पळयली जाल्यार वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, वेगवेगळ्या समाजाक मुखार हाडपाक तांणी जे योगदान दिलां तें आमी केन्नाच विसरपाक जायना आनी विसरूं शकना. उजो पालोवपी आनी संकश्ट सेवा संचालनालयाच्या वर्सुकी दिसा निमतान पणजींतल्या प्रशिक्षण खेळा मैदानार एका खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांदावेलू, संचालक नितीन रायकर आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
उजपालोपी दळाच्या पंगडान सुरवेक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां मानवंदना दिली। मुखेलमंत्र्यांनी दळांच्या शहीद जवानांक आर्गां ओंपली, तांच्या हस्तुकीं मोलादीक काम केल्ल्या जवानांक भोवमानीत केले। उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी मार्गदर्शन केले। डिझास्टरा खातीर सगळ्यात पयलो रिस्पॉन्स जर कोण दिता आसत जाल्यार ते फायर फायटर आसतले। आयदर तुमी डायल कॉल 100 नंबर करात किंवा आनी खंयचोय, जेन्ना जेन्ना एनी डिझास्टर येता तेन्ना आमी पळयता की सगळ्यात पयलीं त्या जाग्याचेर पावपी आमचे फायर सर्विसींतले फायर फायटर आसता। हांव तांचे मना पासून अभिनंदन करता। इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता। म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही, म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा। टोटल प्रॉपर्टी जी सेव्ह केल्या आतां पर्यंत विच इज मोर दॅन 44 crores ऑफ रुपीजची प्रॉपर्टी आमी सेव्ह करपाक शकले। आनी तातूंतल्यान आमी म्हणटा की ह्युमन लायफ्स आमी जवळपास ड्यू टू फायर इन्सिडंट्स अँड ड्यू टू अदर एक्सिडंट आमी जवळपास 398 लायफ्स हे आमी सेव्ह करपाक शकले। वेगवेगळ्या फायर एमर्जन्सींतल्यान आसतले, वेगवेगळ्या एक्सिडंटान आसतले आनी जे मेजर प्रिकॉशन्स जावचे ऐवजी हे आमी सेव्ह करपाक शकले। ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले संचालक नितीन रायकर हांणी दळाच्या कार्यावळीचो नियाळ घेवन मानेस्तांक येवकार दिलो। Fire is one of the most serious dangers to human lives and property. While the damage it causes is very much tragic, much of it can be prevented. That is why fire safety is everyone's responsibility, be it in the government, be it in the industries or individuals. To promote the fire safety, our department runs several awareness programs. One key initiative is the student awareness of the fire education programs, where we train the people and the school teachers in basic fire safety and how to conduct evacuation drill. Since 2010, we have trained almost 4,464 secondary school teachers. We also started a disaster preparedness and a fire safety program in 2014, aimed at educating people in village panchayat and educational institutions. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यांतलो फरार आरोपी मेहुल चोक्सी हाका बेल्जियमात अटक केल्या। केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या विनवणेवेल्यान बेल्जियमाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी चोक्सीक अटक केल्ल्याची माहिती सुत्रांनी दिल्या। 2 जानेवारी 2018 हे दिसा 65 वर्सां पिरायेचो दुबावीत हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचेर पंजाब नॅशनल बँकेची 13,850 कोटी रुपयांच्या फटवणुकेचो आरोप आसा। ताचो पुतणो नीरव मोदी हाचो लेगीत ह्या फटवणुकेत आस्पाव आशिल्ल्याचें सुत्रांनी म्हळां। अस्तंत बंगालात वक्फ सुधारणा विधेयका आड जाल्ल्या हिंसक आंदोलनात आतां मेरेन 150 परस अधिक लोकांक अटक जाल्या। मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात आयज खंयचीच वायट घडणूक घडल्याची खबर ना, मात तणावाची परिस्थिती कायम आसा। सुरक्षा दळांनी खर बंदोबस्त दवरला। हिंसाचारग्रस्त कुटुंबां खातीर आलाशिरो आनी जेवणाची वेवस्था केल्या। BSFचे जवान तैनात करपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिल्या उपरांत पंगड कार्यरत जाल्यात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलो सिंधुदुर्ग किल्लो, पद्मदुर्ग किल्लो, राजकोट किल्लो आणि सर्जेकोट किल्लो ह्या किल्ल्यांचो अभ्यास करपा खातीर मुंबय विद्यापीठात खासा अध्यासन केंद्र सुरू करपा खातीर महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार हांणी खासा येवजण जाहीर केल्या। ते खातीर सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीन 50 लाख रुपयांचो निधी दिवपाची घोषणा तांणी केली। मालवणातल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याक 358 वर्सां हालींच पुराय जाल्यात। ते निमतान आयोजीत केल्ल्या सांस्कृतिक कार्यावळीत ते उलयताले। श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ कवळे आणि माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट बांदोडे हांच्या जोडपालवान आयतारा कवळ्या दिंडी महोत्सवाचे आयोजन केले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जाले। हे वेळार माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी मिथिल ढवळीकर, उपजिल्लो अधिकारी शुभम नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 8 दिंडी पंगडांनी ह्या महोत्सवात वांटो घेतिल्लो। मला अभिमान वाटतो माझ्या गावचा, बांदिवडे गावचा।
कारण महालक्ष्मी युवक मंडळ म्हणून आम्ही केव्हा तरी 1993 मध्ये स्थापन केलं आणि त्यानंतर आज गेली 25 वर्षे ही संस्था गोव्यामध्ये चित्ररथ तयार करते आणि 2-3 संस्था पण आहेत. पण ही नावं आमचे शाणू इथं बसलेले आहेत, त्यांचा आम्ही आज सन्मान केला पकवाज वादक म्हणून. त्यांच्या बालमंडळाने ही संस्था स्थापन केली आणि आज गोवाभर तिचं नाव झालेलं आहे. ते कुठलंही फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलान 12 आणि 13 एप्रिलाक PHC पावण्याचेर दुसरी अखिल गोय क्रिकेट लीग टुर्नामेंट आयोजित केली. ह्या क्रिकेट लीगात गोंयांतल्यान 11 पंगड वांटेकार जाल्ले. ह्या सर्तीत फोंडेच्या भलायकी उपकेंद्राक पयले इनाम फावो जाले. ह्या सर्ती विशीं डॉ. जयश्री मडकयकार हांणी माहिती दिली. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4°C इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 138व्या जयंती निमतान देशभरात जाल्यो कार्यावळी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी ओपली आर्गां. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या सरकाराचे प्रेरणास्तंभ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे हरियाणातल्या कार्यावळीत प्रतिपादन. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवना खातीर राज्य सरकारान दिल्या सुवात 10 कोटी रुपयांची तजवीज. पणजे जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. उजो आरोपी आणि संकश्ट निवारण संचालनालयाचो मनयलो वर्सुकी दीस. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आशिल्ले हाजीर. आणि कवळेच्या श्री शांतादुर्गा कलासागर भजनी मंडळ आणि ढवळीकर ट्रस्टाच्या वतीन कवळ्या दिंडी महोत्सवाचे आयोजन. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या पंगडांनी घेतलो वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.